on consolidated remuneration of the 95,000. Proposal for the amendment of the Goa Goods and Service Tax Act 2017. Okay. ताज्या उपरांत expenditure sanction and appointment of the smart metering, smart prepaid metering in India of DB food basis. Smart metering इतूर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ताजेर आमी तांकां सर्वीस प्रोवायडर घेतलेलो आसा. इट इज एन अकॉर्डिंग टू डेट नाव दिता कोण तो ते प्रिपेड करपाचे ते हय 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 DG स्मार्ट नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड. हाजे फक्त कितें जातलें सांगता पयलीं कमर्शियल मिटर आनी 3 फेज मिटर डायरेक्ट मिटर हे जे आसा पयलीं तांकां कांय इंडिविज्युअल लोकां खातीर पयलीं घेवचें ना. पयलीं कमर्शियल आनी 3 फेज ह्या दोगांच खातीर. डोमेस्टीक सद्या तरी ना. Appointment of the 2 eye donation counselor and 2 eye bank technician on the contract basis in a eye bank in ophthalmology in medical college. The Goa Homeopathic Council amended Bill 2025. Repair and renovation of the government high school Pune. Expenditure sanction bill directly केल्लें. Organization of the Women's amendment to the bill हे करता बिल इंट्रोड्यूस करतले. एक्चुअली बिल म्हणजे कशा सांगता तुका पयलीं ते गोवा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन GBISM and H गोवा बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होमिओपॅथी हे कंबायन बिल आशिल्लें. ते स्प्लीट जावन आतां आयुर्वेदीक सेपरेट जालो ऑलरेडी. हे होमिओपॅथीक प्रॅक्टिशनरा खातीर रजिस्ट्रेशन आनी तेंचे रुल्स एंड रेग्युलेशन हाज्या खातीर बिल आहा. अमेंडमेंट टू द बिजनेस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एलोकेशन रुल्स हाज्या खातीर. पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट जे डिविजन जाल्लें आसा पयलीं ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट ताका हे रुल्स तेजे हे केले एलोकेशन ऑफ द रूल. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम PPP बेसिसचेर आउटसोर्स केला टू रन करपाक. गव्हर्मेंटाचे जे दीस आसा ते गव्हर्मेंटाक फ्री ऑफ कॉस्ट उरतले. बाकीचे दीस जे आसा पळय ते मेंटेन आनी हे ते सगळे तो करतलो आनी ही वील गिव द रिवेन्यू टू द गव्हर्मेंट. पयले इट इज कोण तरी पाट्या खूब पयलीं टेंडर जाल्लो तो सांगता तुका. H1 बिडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी. इट इज अ डोम एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड डोम म्हणून. रेवेन्यू एक्सपेक्टेड इट इज सगळे मेंटेनन्स तो करतलो 10 वर्सां खातीर दिल्लो आसा. फॉर मंथली लायसन्स फीज 25,25,000. गव्हर्मेंटाक फ्री उरतलो बाकीच्यांक कन्सेशनल आनी येतच जालें. ग्रँटीड एड स्टेटस फॉर द कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय. दोनूय इन्स्टिट्यूशन दोनूय प्रायवेटली चलतालीं तांकां गव्हर्मेंटान ग्रँटीड एड दिवपाचें ठरयलां. कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आनी गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय तांची जे कितें अकॉर्डिंग टू आसा तशें. ओके. दिस इज एन किर्लोस्कर प्रायवेट लिमिटेड जे आमोणा हांगासर IDC नावेली हांगासर आहा पळय न्ही थंयसर आतां आमोणा पावर प्लांट लिमिटेडची जागा तांकां दिल्ली आसा 100 आवर स्कीम. न्यू इन्वेस्टमेंट आसा गोंयांत ते. किर्लोस्कर तांचे तेंचे ब्रँड हे करतले कितें ते वायंडींग आनी हे ते मोटर वायंडींग स्पेशल मोटर वायंडींग आनी ONGC हेका तेंचो IPA डिक्लेअर केल्लो आसा. दिस इज रिगार्डींग द टुडेज कॅबिनेट. दुसरो फक्त एकूच आमी आयचे स्टॅम्पिंग जे लॉन्च केलें पळय न्ही ताजेर इट इज एन सिग्निफिकंट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्नायझींग ऑफ द गव्हर्नन्स एंड पब्लीक सर्वीस डिलिव्हरी in the state of Goa. म्हाका दिसता this is a historic milestone in the journey towards a digitally empowered
एफिशियंट आणि ट्रान्सपरन्सी सिस्टम इन द स्टॅम्प ड्युटी सिस्टम. हातूंत करून फक्त 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॅम्प ड्युटी पेमेंट जातलो, सिमलेस एंड पेपरलेस ट्रान्झॅक्शन जातले, इमिडिएट व्हेरिफिकेशन एंड डिजिटल रेकॉर्ड जातले, एलिमिनेशन ऑफ द फ्रॉड्युलंट प्रॅक्टिसीस जातल्यो एंड एक्झॅक्ट स्टॅम्प ड्युटी पेमेंट इफ इट इज प्रिवेलिंग टू द रेव्हेन्यू लॉस जातलो. ओके, दीस इज अ गुड गव्हर्नन्स, टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट, पब्लीक कन्विनियन्स, हाजे खातीर आमकां फायदो जातलो. हांव म्हजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मिस्टर मॉन्सरात आनी तेजे एंटायर टीम अलॉंग विथ द स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आनी त्याच बरोबर तांचे जे आहा पळय न्ही सेंट्रल रिकॉर्ड किपींग एजन्सी CRA, ह्या दोनूय एजन्सीज आनी म्हजे डिपार्टमेंट हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी गोंयांत खूब दीस पेंडींग आशिल्लें स्टॅम्पींग हें आमी लॉन्च केलें आनी इट वील बी द जे मॅक्झिमम बेनिफिट्स जे आसा पळय न्ही ते सगळ्या लोकांक जातले. हय, जे एट प्रेझेंट वेंडर्स कोण आसा स्टॅम्प पेपर विकता तांकां सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतले. ऑलरेडी आयच्यानूच सुरवात केले म्हणून तर आमी ताका एकट्याक आज ताका आमी स्टॅम्पींग फेसिलिटीज कशी जाता पळय न्ही ते तांकां ट्रेन केल्ले आसा. सेकंड, वीच इज अ MOU सायनींग बिटवीन द माझगांव डॉक शिप बिल्डींग MDL एंड गोवा स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांच्या वती आज आमी MOU सायन जालो. ताजे की हायलायट्स जे आसा पळय न्ही, इट इज a AI ड्रिवन डिजास्टर डिटेक्शन, जिओ एंड लायफ डिटेक्शन सिस्टम हे जातले. सेकंड, सेक्युरिंग द कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर. थर्ड वन, सॅटेलायट बेस्ड ऑल एसेट्स मॅनेजमेंट सिस्टम फॉर गोवा स्टेट. थर्ड, ट्रेनिंग एंड कॅपेसिटी बिल्डींग. फोर्थ वन, इम्प्रूवड एमर्जन्सी प्रिपेर्डनेस. हे तेजे सगळ्याचे की हायलायट्स आसतले आनी हातूंतल्यान मॅक्झिमम आमी जेका सिग्निफिकन्स ऑफ द कोलॅबोरेशन जे म्हणटा पळय न्ही, दीस पार्टनरशीप इज द पोजिशन गोवा इन द लीडर ऑफ AI ड्रिवन डिजास्टर मॅनेजमेंट इन इंडिया. These integrations of the advanced technology will enhance coordinations and reduce the risk of the life and property. And Goa is now moving towards the tech-enabled disaster-resilient future, ensuring the better safety for its citizens. जो MOU आमी केला पळय न्ही, इन लॉंग रन स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी खातीर खूब फायद्याचो आसा, जेणे करून आमी सगळ्यो प्रिपेर्डनेस, ट्रेनिंग, कॅपेसिटी बिल्डींग हाज्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वर्किंग करपाक शकतले. आनी दीस वील वर्क बिटवीन द स्टेट गव्हर्मेंट एंड द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. तांच्या कडल्यान सगळे आमचे जितके प्रोजेक्ट जे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचे रिलेटेड आसा ते सगळे प्रिपेर्ड करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडटले. ट्रेनिंग आनी कॅपेसिटी बिल्डींग हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात उपयोग जातलो. तिसरी गजाल, आज आमी म्हाका दिसता तो हे गेले रे चाणक्यवाले आसा तेंचे प्रेजेंटेशन दाखोवपाक काय गेले. आज कॅबिनेटांतल्यान आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत विकसीत गोवा हे आमी लॉन्च करता थोड्या दिसा भितर. कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड हांच्या बरोबर आमी हाज्या खातीर टायअप केल्ले आसा आनी जेणे करून आमी विकसीत गोवा 2047 हाज्या खातीर लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवपा खातीर सुरवात करतले. ताजें पब्लीक लॉन्चींग हे थोड्या दिसाच्या भितर करतले आनी वीच इज रिलेटेड टू द वी वील consultants and a team of experts is continuously discussion all the stakeholders, okay, वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटीज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रायवेट पिपल्स हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर आमी डिस्कशन्स करतले आनी इन टायप विथ द सेक्टर्स इकॉनॉमी, एग्रीकल्चर, अलायड सर्विसीस, हेल्थ, एड्युकेशन, टुरिजम, एनवायरमेंट ह्या सगळ्या सॅक्टरांच्या बरोबर तांकां जें कितें लागता पळय न्ही कन्सल्टेशन विथ ऑल ताजें पब्लीक लॉन्चींग जाता तितके बेगीन करतले. आज कॅबिनेटाक प्रेजेंटेशन दिलें. आमी QR कोड स्कॅन करून लोकां कडल्यान फिडबॅक जो आसा पळय न्ही विकसीत गोवा 2037 हाज्या खातीर आमी घेतले. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर्स विजन ऑफ 2047 हें कंप्लीट करपा खातीर 2 फेजींतल्यान आमी जेका म्हणटा पळय न्ही हाजेर आमी विकसीत गोवा 2037 आनी विकसीत गोवा 2030 हाज्या पर्यंत 2 कंप्लीट करपाचो टार्गेट आसतलो. जेन्ना भारत देश विकसीत 2047ची मोख दवरता आमी 2037 पर्यंत गोंय हें पुराय विकसीत जावपाच्या दृश्टीन हो आमचो मोख आसा. SDG गोलचो अचिवमेंट आसतलो. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीन ताजो पुराय
टार्गेट अचीव करपाचो हाज्या खातीर आयचे कॅबिनेटान प्रेजेंटेशन दिलें पब्लिका खातीर जाता तितके बेगीन आमी लॉन्च करता 4 म्हयने पयलीं एमओयू केल्लो तुमचे हय MOU करून तेन्ना तेंच्यांनी तेन्ना 6 म्हयने म्हटिल्ले तेंच्यांनी ऑलरेडी आपलें आनी काम वाडयतले. तेंच्यांनी काम आपलें सुरवात केला फुडल्या 6 म्हयन्या भितर ते आपलो रिपोर्ट सबमीट करतले आनी 6 म्हयने हेजो आराखडो तयार आसा आनी जाता तितके बेगीन हांव पब्लीक प्रेसूय घेवन ते सगळ्या प्रेसाक आनी हेजो आराखडो कंप्लिटली तयार केला QR कोड ही फिडबॅक घेवपा खातीरय तयार केल्लो आसा लोकां कडल्यान फिडबॅक घेवपाक सुरवात करतले बजेटान मेन्शन आसतलें